फोनाचेर मॉनिटर करत आहे. आज सकाळी हांव कलेक्टराक सांगलें की मातशें वचून पळोवया कितें तरी ताजेर डिसिजन जावपाक. आतां हांवें येवन पळयलें कलेक्टर स्वता वयर वचूनय पळोवंक सध्या हांगा परिस्थिती ना की तांणी रावपाचें. एक डिसिजन ठरला की जाता तितले बेगीन स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवपाचें बिल्डिंगेचें. आयचे आज लेटर डेप्युटी कलेक्टर म्युन्सिपाल्टीक धाडटलो, म्युन्सिपाल्टी इंजिनियरींग कॉलेजीक धाडटले. एक 8 दिसां भितर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळटलें इंजिनियरींग कॉलेज. तो पर्यंत तांचे डेटा तयार कर म्हटला. डेप्युटी कलेक्टर तलाट्याक बी सांगून तांचे सगळें लिस्ट काडटलो कितले जाण रावता कितें पोजिशन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिटर्स 50 कितें मिटर आसा म्हणटा ते मिटर आसा ते प्रत्येक मिटरा वयल्यान तांचें नांव काडटलो. ओनरशीप ऑफ द मिटर कोण रावता हाजे वयल्यान ते डेटा तयार करून दवरतले. बिल्डिंगेचो ओनराचो भाव म्हणजे 3 जाण भाव ते रेहमान म्हणटा तो हांगा आयला ताकाय सांगला. आनी ऑफकोर्स तो म्हणटा आपल्याच्यान रिपेअर करपा जायना, हे भाडे ते आपल्या रिपेअर करपा पावना. म्हणजे जर फाल्यां बिल्डींग रिपेअर करची पडली म्हणजे आतां ठरलां अशें की एकदां स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आयली, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेटाचेर बेज मागीर डिसिजनां घेवपाची. वयलो फ्लोर आसा तो वडोवचो पडटलो टोटल ते कितें करपाचें हें सगळें डिसिजन स्टेबिलिटी रिपोर्टाचेर आसा. तो पर्यंत तांकां सांगलां ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तुमी खंय जर करता जाल्यार करा. खूब जाण म्हणटा की आमी सोयऱ्यांगेर रावता, थोडे जाण हातून रावता अग्रार मशिदीर ती रावल्या, थोडे जाण कितें आश्रा काय कितें आसा थंय तांकांय जाल्यार कलेक्टरान सांगलां आपूण लेटर दी जाल्यार कितें दिता तांकां ती थंय रावता जाल्यार. तें प्रॉब्लेम नाच सामकें जाल्यार स्टेडियमाचेर सद्या टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणून स्टेडियमाचेर तांकां प्रोवायड करपाक लायला. तें प्रोवायड करता म्हणून